हालीसराक डेंग्यू मलेरिया सारकिल्ली साथीची दुयेंसांनी वाड जायत आसा। हे फाटभुंयेर लोकां मदीं जागृताय करपा खातीर हळदोणचे आदले आमदार ग्लेन टिकलो हांणी हळदोणच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांत बसका आयोजीत केल्ली। सगळ्या पंचायत वांगड्यांनी आपल्या वॉर्डांत वचून वाठार सॅनिटायज करचो असो सल्लो ग्लेन टिकलो हांणी पंचायत वांगड्यांक दिलो। तशेंच आपलो वाठार आपणे नितळ दवरलो जाल्यारूच ही वाडपी दुयेंसांचेर नियंत्रण हाडूं येता अशें आदले आमदार ग्लेन टिकलो हांणी सांगलें। हे जर कंट्रोल करतले जाल्यार आमकां सगळ्यांचो हेल्प जाय, वॉर्ड मेंबरांचो, आमच्या हेल्थ स्टाफाचो, पंचायतचो, बाकीचे आनीक सगळ्यांचो हेल्प घेवनच आमी ही कामां करूं शकता। आतां हे कशें करतले तर आमी तेजेर एक प्लॅनिंग केल्लो आसा। आमी जेणे करून ते आमी कंट्रोल हाडटले। हेल्थ स्टाफ आनी आमच्या वॉर्ड मेंबरांक घेवन आमी टिमी तयार केला आनी तांकां डेट्स दिला। जे डेटी आमी त्या डेटी घेवन ते आमी प्रत्येकाच्या वॉर्ड मेंबराच्या वॉर्डान वयतले आनी थंय क्लिनेस्ट ड्रायव दवरतले, ड्राय करतले। आमी आसा आल्दोना PHC सेंटरान आनी आयज आल्दोना PHC सेंटरान एक्स MLA ग्लेन सोजा टिकलो हांणी एक सॅनिटरी मिटींग विथ हेल्थ ऑफिसर तशेंच पंचायत बॉडी हांच्या वांगडा घडोवन हाडपाचो प्रयत्न केलो। आयज PHC सेंटरान जेन्ना पंचायत बॉडी तशेंच एक्स MLA PHC सेंटरान पावले तेन्ना जी हेल्थ सेंटराची जी हेल्थ ऑफिसर आसा डॉक्टर विद्या परब ही आयज खंय तरी एबसन्स आशिल्ली। जेन्ना ही जी गैरहाजरी पळोवन पंचायत बॉडीन एक खंत व्यक्त केल्लो आसा। जर मिटींग आयज जर जावपाची आशिल्ली जाल्यार हेल्थ ऑफिसर जी आसा ती एबसन्स कित्याक हाचें कारण आजून मेरेन पंचायतीक तशेंच एक्स MLA कळोंक ना। त्याच प्रमाणे जे बाकीचे डॉक्टर्स आसात तशेंच नर्स आनी ब्रदर हांच्यांनी ही मिटींग सक्सेसफूल करपा खातीर जे एक सक्सेसफूल डिस्कशन जी आसा तें घडोवन हाडलें। तेंच्या मदीं होल आल्दोना कॉन्स्टिट्युशनाचे जे कितें डेंगू आनी मलेरियाच्यो ज्यो डिटेक्शन आसा ताचेर भासाभास जाली, तेजेर डिस्कशन जालें। तेन्ना अशें कळोन येयलें की होल आल्दोना कॉन्स्टिट्युशनान 100हून चड अशे डेंगू आनी मलेरियाच्यो केसीस डिटेक्ट जाल्ल्यो आसा। त्याचेर जे एक्स MLA आसा ग्लेन सोजा टिकलो हांणी डॉक्टर्सांक अशें एक सांगलेलें आसा तशेंच पंचायतीकूय सांगलेलें आसा की आयजच्यान प्रत्येक वॉर्डांत डोर टू डोर इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा। त्याच प्रमाणे ह्यो ज्यो केसीस आसात त्यो कमी करपा खातीर फॉगिंग तश्यो सॅनिटरी ज्यो गोश्टी करपाक जाय, थंयसर नितळसाण करपाक जाय, त्यो गोश्टीचेर आयजच्यानूच कामाक लागपाची गरज आसा। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा वसंत।